एफेसकारांक पावलुचें पत्र आवेसवोर स. कुटुंबांत भुरग्या आनी आवय बापाय मोदें संबंद. भुरग्यानो, तुमी सुमयाच्या एकवटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात, अशें करप सारकें. भासावणी लायिल्ली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी ही आसा भासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आंवक देसान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येसोर करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सुमयाची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. गुलामां आनी दोनयां मोदें संबंद. गुलामांनो, क्रिस्ताक तुमी काल्तीं आसात म्हूण दाखोवन ह्या संवसारांतल्या दोनयांक व्हडा मानान आनी साद्या काळजान काल्तीं रावात. ताचे दोळे तुमचेर आसात तेन्नाच तांकां कुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण तुमी क्रिस्ताचीं चाकरां म्हणून. देवाची कुशी काळजांतावन तुमी करतात देखून मनशां खातीर न्हय पूण सुमया खातीर तुमचें गुलामपणाचें काम बरे कशेन करात. जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपआपल्या बऱ्या वावरा पोरमोणें सुमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामांसोरी चलात आनी तांकां भेंगडावचें सोडात. तांचो आनी तुमचो दोनी सोरगार आसा आनी तो कोणाचेच तोंडाक पळयना म्हूण उगडास दवरात. आत्मीक झूज. शेकी, सुमया सोबें ताचे पोदवेच्या बळान तुमी घट रावात. देंवचाराच्या सगल्या मांडण्यांचेर जैत व्हरूंक देवान दिल्लें झुजाचें आंगत्रान घालून रावात. कित्याक म्हणल्यार रोगता मांसाच्या दुस्मानां लागीं आमकां झूज ना, पूण पोरधानां लागीं, अधिकाऱ्यां कोडे, ह्या कालोकाच्या संवसाराचो राजकारबार चलयतल्या लागीं, अंत्रोला वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्यां कोडे आमचें झूज. देखून देवान दिल्ल्या आंगत्रान घालची तुमकां गरज आसा, ना तर वायट दिसा ह्या दुस्मानां विरुद्ध झुजूंक तुमच्यान जावचें ना आनी सगले उपाय घेवनूय तुमच्यान थीर उबीं रावूंक घडचेंच ना. म्हणटच सगलीं हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखूंक पावल्यांत तें देवाचें सोत जावंदी तुमच्या पेंटाचो पट्टो. देवाक मानता तसलें जिवीत जावंदी तुमचें छातीचें कोट्टें. शांतीचें शुभ वर्तमान परगटची उर्बा जावंदी तुमच्या पांयांची बूट. देंवचाराचे सगले जळटे बाण तुमच्यान पालोवंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदां भावार्थाचो धाल दवरात. शेवटी सोडवणेचें शिरस्त्रान घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोळसाद म्हणगे देवाचें उतर दवरून रावात. आत्म्याच्या प्रेरणा पोरमोणें सगल्या सुमयार मागणें आनी विणवणी करात. सगल्या भोगतां खातीर जागृत रावून प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजेय पासत मागात. म्हजें तोंड उगडून फावो तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शिव वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण मागात. ह्या शिव वर्तमानाचो हांव दूत, पूण ह्या वेळार हांव बणकणींत आसां. तें शिव वर्तमान फावो ते परी काळजीदारपणान हांवें परगट करूंक मागात. निमाणें नोमान. म्हाका हांगा कितें घडटा तें आनी हांव कितें करतां तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. तितूकूच म्हजो आपुरबायेचो भाव आनी सुमयाच्या कामांत विस्वासी सेवक म्हजे विशीं सगली गजाल तुमकां सांगतलो. ह्याच पासत हांव ताका तुमचेशीं धाडटां, आमची खबर तुमकां दिवूंक आनी तुमचीं काळजां घट करूंक. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी सगल्या भावां भयणींक शांती, प्रितीमोग आनी भावार्थ दिवं. जेजू क्रिस्ताचो आमच्या सुमयाचो
मोग करतात तांकां सगल्यांक देवाची दयाळाय भोगूंक मेळूं आतां आनी केन्नाच सोंपना त्या जिवितांत. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार.